आमची मादय आमची मादय आमची मादय दिवचना रे दिवचना दिवचना रे दिवचना कर्नाटकान जो डीपीआर रिवाइज डीपीआर जो हाडलो त्या रिवाइज डीपीआरान तांच्यांनी सुर्ला सुद्धा ऍड केले। तुमकां खबर आसपाना की जेन्ना मादयचो डिस्प्यूट सुरू जालो तेन्ना 3 नाले कळसा बंडुरा आणि हलतरा असे 3 नाले डायवर्ट करपाचो त्यांचो प्लॅन आशिल्लो। थंय केस सुरू जाली आणि ट्रिब्युनलान एक अवॉर्ड दिलो आणि अवॉर्डान शेअरिंग जे आसा ते शेअरिंगा बद्दल अवॉर्ड उलयतात। तो अवॉर्ड इज अंडर चॅलेंज। गोवा गव्हर्नमेंटान चॅलेंज केला, कर्नाटक सरकारान चॅलेंज केला आणि महाराष्ट्र सरकारान चॅलेंज केला। पण जेन्ना हो अवॉर्ड चॅलेंज जाता आणि अवॉर्डान कितें आसा तर कळसा बंडुरा हलतरा जाल्यार कर्नाटक सरकार खंयच्या आधाराचेर आमचो गोंयचो जे गोंयान आसा तो सुर्ला नालो वळोवपाचो प्रयत्न करतात। आणि आमचे सरकार आमचो WRD मिनिस्टर आणि आमचो मुख्यमंत्री अजून पर्यंत डिसेंबराचे 30 तारखेची गजाल ही आयज पर्यंत सुप्रीम कोर्टान तो डीपीआर चॅलेंज करपाचें एप्लिकेशन घालना। हे गोंयकारांनी विचार करूंक जाय, हे सरकार कोणाचे? हे सरकार गोंयकारांचे काय हे सरकार स्टील लॉबीचे काय हे सरकार कोल लॉबीचे? जेन्ना सरकार साडजोऱ्या चोरून वयता आणि कुशावती आपूण कुशावतीचे नदयेतले उदक काढून कॉर्पोरेट्सां दितलो म्हूण सांगता, आयज हे स्पष्ट जाला की सरकार आणि वो WRD जो आसा वो WRD न्हू, वो वॉटर रॉबर डिपार्टमेंट हाजे एकूच काम जावन आसा। आयज हाजे एकूच काम जावन आसा, आमचे लोकांचे उदीक चोरून व्हडले कॅपिटलिस्टाक दिवप। सो वो वॉटर रॉबर डिपार्टमेंट जे डिपार्टमेंटान एक पासून आमचे दोंगरात कितले उदीक आसा आयजून एक स्टडी करूंक ना। आमचे कोस्टल एरियात फ्लड येतलो जाल्यार तेजी तेंचे कडेन स्टडी ना। हे फक्त जावन आसा चोर।